कशें पळयता तुमी? हांवें ऑलरेडी सियामा सांगला हे जे पळय आहा तूं एक डायनामेटीक सियाम आनी यंग सियाम तूं हें कितें जालें तें तूं खबर आतांच उलयला तूं हेजेर कितें तरी लक्ष दिवंक जाय आनी प्रत्येक डिपार्टमेंटाक तूं हें दाखोवन दिवं तांणी आतां वयल्यान सांगला लॉ आनी हे सगळें आसा पूण लोकांनी तेजे हें करून घेवपाक जाय आनी लोकांनी सपोर्ट करूंक जाय तें अशें ना कितें आहा तूं आतां एक मोटरसायकल चलयता तूं एक गाडी चलयता आनी तुका बेल्ट घाल म्हणटा तूं बेल्ट घालना चलयता हिंगा कायदो ना अशें ना ते आमी रॉंग करताय कितें दुसरें मोटरसायकल तूं चलयता तुका हेल्मेट घालपाचें पयलीं आसा ते थोडे भर हेल्मेट घालनाय म्हणटा कोणा गुन्यांव तितून आमचोय गुन्यांव आमी जाण जावपाक जाय हे हेल्मेट घालूंकूच जाय आमी जाण जावंक जाय तो बेल्ट घालूंकूच जाय प्रत्येकान तशें समजूंक जाय आनी हांव तुमकां सांगता म्हजी हे सांगणेक जे मनीस आहाय सगळे मनीसच तूं तुज्यान जाता म्हणून तुवें दुसऱ्याक त्रास दिवंक जायना सगळ्यांक जाता जाल्यार तूं सपोर्ट कर कळ्ळें सपोर्ट पूण तेजी पाड घाल नाका ही म्हजी मागणी अशें तूं म्हज्या कडेन वायट गेलो मग चडान चड तुम देव बरें कर म्हणटा एखादें मगे कितें हें जालें जाल्यार तो पळय आतांच हांवें सांगलां थँक्यू सर. तुमकां दिसता की लॉ एंड ऑर्डर कॉलेज जाला करून तुमकां दिसता की लॉ एंड ऑर्डर कॉलेज जाला करून चड कोण दिसता तूं रात दीस पेपर वाचता हिंगा आवयन बापायन चल्यान आवयक मारली कोण पयर एकली कोणाक चली गोमटी उडयली कोण थिंगा पापांक जाण दोग जाणां मग बडयले वयत थिंगा हे म्हणजे अशें वयत थिंगा एक्सिडेंट जाताय आनी लॉ आनी खरेंच हल्ला अशें म्हण हांवें सियामाक सांगलां कितें तुवें हेजेर लक्ष दिवपाक जाय कित्याक दिसता तुमी आतां वाचताय न्हू तुमी न्यायाक हाय पेपराचेर रात दीस हेडलायन येता ही रेप जाली ते ड्रग्स जाले ते रेप हे केले मर्डर केली हें चालू आहा हें तुमी मातशें हें करून इन्फॉर्मेशन पुलिसेन जावं कोणाकय दिवपाक तुमी सहभाग घेवंक जाय कितें आज तुका फाल्यां म्हाका तें कोणाचूक ना फाल्यां म्हजेर कडेन तर हांवें एक दांडो मारलो हें आसले रे मर्दी म्हणून तुजेर दोन पडटले तिसऱ्यान मारतलो म्हणटकीर त्या खातीर कोणाचेर जातरी आमी तांकां सहकार करूंक जाय कित्याक आमी कित्याक पडला ताका त्रास करता ना तशें जावंक जायना आमी मनीस आमी मनशा जातीन आमचो हें जावंक जावपा जाय हें म्हजें सांगणें कित्याक हांव इतलीं वर्सां काडलाय हांवें इतलीं वर्सां पळयलां कोण कशे आहले कोण ही पावले थोडे त्या टायमार मंत्री आहले व्हडले ऑफिसर आहले त्या टायमार अशें पळय आज पळयलें जाल्यार हांव एक मामूल मनीस आज तेच मनीस ही काम करून आपणाक जालें ना जाल्यार म्हजें बरें येताय मातशें पळय मरे येवन कर रे म्हूण म्हणजे त्या टायमार तेमी लोकां लागीं घेवन जाल्ले आतां जे हे कोण पळय मंत्री संत्री कोण ऑफिसर आहाय तेमी लोकांक बरे भशेन सहकार करूंक जाय तेवूय फाल्यां रिटायर जातले तांकां तीच परिस्थिती येतली आनी दुसरें सांगता तुका जर तर आतां ऑफिसर आहाय हे आहाय कोण आपणाक काम घेवन थिंग वयताय काम घेवन वयतरी तेंची कामां हें अशें ना तशें कर तें केल्यार तुगे जातलें सोंपेपणान करून दिवपाक जाय ते तांकां हेल्प करनाय आनी ते हेल्प करून जाल्यार म्हजे सारक्या तुजे सारक्या बलें येता